हांव जोझफ पिकोस्टा चाडवाडो वार्काचो. म्हाका मातशें हांव मोटरसायकल चलयता आसतना टर्न मारता आसतना बेश्टी रावंड टर्न मारता आसतना बेश्टी म्हजे पांयाचेर मोटरसायकल पडली. हांवें काडली आनी हांव घारा येयलो न्हांवलो, रोजार केलें, जेयलो, न्हिदलो. सकाळीं उठून बायका पेट्रोल ना जाली. बायका पेट्रोल ना म्हूण हांव चलोन पेट्रोल हाडूंक गेलो. हाडटा आसतना मुगे पांय चलनाय जावपा लागले. मिन्स मुको मुवमेंट मुगे पांयां अशें करून हें जावन हांव पडलो. GMC हांव गेलो. ते म्हणून लागले चोयन मागे टेस्ट बी केली. डॉक्टरान बरें कॉपरेट केलें. उजवले वॉरनान फोन मारलो, रेगनान फोन मारलो हॉस्पिटलान. मागीर म्हणूं लागले मुगे मेन शिरा आहा ती तुटल म्हणूं लागला. तें कांय करूंक जायना. पांय सारको काड्या जालो आनी वेट गँग्रीन म्हणूं लागले आनी कातो ना जाल्यार तूं मोतो म्हणूं लागले. डॉक्टर सांगो लागले म्हाका. मागीर आमगे सोगले धापको पांय कातूंक म्हळ्यार मनशां हें जाता न्हू, फिलींग जाता. हांव पळय चलता बरो चलतालो. राती कळ्ळें जावन इतले बेगीन पांय कातूंक पड म्हाकाय फिलींग जालें. आनी आमगे फॅमिलीको आनी वेल विशर्स फ्रेंडा आहाय तेंको हें घेवपा जाय म्हूण भावान म्हाका हाडलो थिंगसो हाडलो भायर. आनी डॉक्टरा बोले प्रायवेट डॉक्टरा बोले गेलो. थिंग तो म्हणूंक लागलो डॉक्टर तुजें आमको हें करया, मॅडिकल करया, पांयां एक्सरे बी काडया. थिंगाय म्हणूंक लागलो तुगे पांयां हें चड जालां आनी तुगे पांय कातरूंक पडले म्हणूंक लागलो. मागीर म्हाका आमको हाडलो. आनी एक मनशान घेवन गेलो म्हाका बांबोली घेवन गेलो गाडी घेवन. तेदो म्हळ्यार 5 दीस जाले म्हाका. आनी तें गँग्रीना वयर पावलें आनी मातशें वयर पावलो जाल्यार हांव मोता आहलो. तेदो मागीर वॉरन येयलो. बाबा तुगे जालें सगळे दीस सांपो कोत म्हणूंक लागलो. आनी मागीर तेमी डॉक्टरा बी हाडलो आनी मुगे पांयां मेजरमेंट बी काडलो. आनी आज तेमी मुगे पांयो आर्टिफिशियल लेग म्हाका घालपा हें केलें. हांव युथा सांगता तुमी अशें करून केन्ना सोर चड पिनाकाय आनी ड्रग्स सिगरेट म्हूण पिवूंक नाकाय. अशें करून केल्यार अशें जाता. हांव थोडो पितालो. हांव थोडो पीन म्हाका वेट गँग्रीन जालें. हांव युथा सांगता अशें करून तुमकां नाकाय पिवून गाडी चलोवंक नाकाय. ते भयणीक पयलीं सद्या हांव शाबासकी दिता. आनी थोडे दिसांनी रक्षाबंधन येवपा हांवें आंता चोयला भाव भयणाक एक संबंध कितें आहा तो रिलेशन ते पिपीक आनी पिपकाक एक भयणीन दाखोवन दिला आम सगल्यांक. सेकंडली म्हणल्यार हांव चोवपाक गेले तेन्ना म्हाका सारकी इतली दूख आय फेल्ट सो बॅड लुकींग एट पिपीक. चोयता तेन्ना की एक टायमा हो मनीस एक फोन मारल्यार धांवन येवपी आमकां आदार करपाक. आनी आयज मुगे टर्न तेका आदार करपाचो आनी हांव हाट सोलना. आनी हांव पिपका अजून सांगता तूं कांय भिनाका. पांय घातली आनी तुगे कामां देखून हांव चोयतलो. कांय तोपलीन केसली टेन्शन घेनाका. होकोच मुगे एकू मागणी तुका. आमचो तुका एक देवान एक दुसरें जिवीत दिला. तूं सारको क्लीन हेल्दी जिवीत आनी लायफ काडप तुवें. कित्याक देव सदांच दुसऱ्याक सेकंड चान्स मेळना. पिपका तुका मेळ्ळा चान्स. आनी गांवचो लोक तुजे लागून रोजार करता म्हूण हांव जाणा. कित्याक तूं मनीस बरो तितलें म्हूण हांव एक म्हणपाचो तो आदार केलो तो इट्स नथींग बीग. बट एक मुखार आमी गांवच्या लोकांनी एक मुखार आदार केल्या हो गांव कम्युनिटी मुखार सरतलो. जर तर आमी एक मुखार चोयना जाल्यार हो गांव आनी कसो वयतलो. त्या लागून हांव सदां तुका सांगता हांव सदां तुजे पासो कांय टेन्शन घेयनाका.